विजय बाब, सगळ्यात पहिली गजाल हांव ह्याच मुद्द्या वयल्यान सुरवात करता. तुम्ही यू हॅव बीन व्हेरी वोकल इन असेंब्ली. खूब अभ्यासपूर्ण तुम्ही भाशणांय केली, सरकाराक धारेर धरले. बट तें असेंब्ली सेशन जालें आनी एक म्हयने 2 म्हयन्या भितर कितें जालें तें आमी पळयलां. तुम्ही जे घडलां ताजे कडेन कशें पळयतात आनी तुमकां हो जो ओपोजिशन स्पेस जाका म्हणटात आनी जो वॅक्यूम तयार जाला तो वॅक्यूम भरून येवपाक शकता काय कितें? एक म्हणल्यार तुवें म्हाका म्हणलो की हांव एक अभ्यासपूर्वक आमदार म्हणटकर हांव 2012च्यान आज मेरेन जे हांवें 2 टर्म पळयले, दोनूय टर्मांनी जो ओपोजिशन लिडर आशिल्लो तो आपलें काम सारकें करनाशिल्लो. म्हणून आमचे असले आमदार लोक गोंयकार वळखूंक लागले की बाबा हे आमदार आसात आनी हे ओपोजिशनान इंडिपेंडंट पयलीं मागीर गोवा फॉरवर्ड म्हणून हे दीस पीपल बिकम द रियल वॉयस ऑफ द पीपल. आज जे गोंयान आमकां गेले 3 टर्म हांवें पळयलां, ओपोजिशन लिडर म्हणटा तो फक्त नांवा खातीर आसता. तो एक सेटिंगां करून आपलें कशें तरी फुडें व्हरप, आपली कात राखपा खातीर चमडी बचाव राजकारण हें हाजो एक तो प्रतीक जावन एक सिंबॉल जावन फुडें वता. 12 ते 17 मेरेन प्रताप सिंग राणे आशिल्लो जो पयलींच आपूण डिमांड्सार पयलीं उलयतालो आनी घरा वतालो. ताजे मागीर 17 आमी रुलिंगान आयले 2 वर्सां. उरिल्लीं 3 वर्सां दिगंबर कामत ओपोजिशन लिडर आशिल्लो. दिगंबर कामत सजेस्ट करतालो. दिगंबर कामत सरकाराच्या विरुद्ध कांय केन्नाच उलयनाशिल्लो. सजेस्ट करतालो अशें करूं येता तशें करूं जाता. जे झगडूंक जाय, जे सरकाराक शिंगार घेवंक जाय हें काम तो केन्ना करनाशिल्लो. हाजे खातीर ओपोजिशन लिडराचो स्पेस तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार सदांच तातूंत वॅक्यूमूच आसलो गेले 2 टर्मान. हे खेपे ओपोजिशन लिडर जो जालो ताका ताणी पयलींच असो दामलो की तो सरकाराक जाय ताजे परस चड उलोवंक लागलो. हें हांवें एसेंब्लीनूय पॉयंट आवट करून दाखयलेलें की हो तुमचे ऑलरेडी बॉल्सान आहा म्हणून आनी मुख्यमंत्र्यान केन्नाच डिनाय करूंक ना की तो बॉल्सान ना म्हणून. इतलेंच न्ही, मुख्यमंत्र्यान फुडें वचून केलें की एक आमदाराक ड्युरींग द कोर्स ऑफ द एसेंब्ली अशें वचून भाशण बसून दिलें ताजे एक फंक्शनाक, प्रायवेट फंक्शनाक, की हो मंत्री कित्याक जावंक शकना काय म्हणून. हे ह्या काँग्रेसीच्या आमदाराच्या जो आतां फुटला आनी तांचे बरोबर गेला. आतां तो मंत्री जातलो काय ना तें पळोवया. ते ताजे फंक्शनाक ताणें मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें. पूण अशें दिसता की हो मुख्यमंत्री सारको ब्लेटंट, ताका कांयच पडून वचूंक ना की ओपोजिशनाक आमी विकते घेतले, आमी ओपोजिशनाक धमकी दिवन हाडटले ना कितेंय करून हाडटले, पूण ओपोजिशन स्पेस आमी वेकंट करतले. हें गोंयचे जनतेन आज फेस करूंक जाय की बाबा दीस इज द रियलिटी. पूण विजय बाब, हाका उत्तर कोण दितात, हाका जाप कोण दिता?